एनवायरमेंट एपोस्टोलेट संडे पर्यावरणाच्या परिस्थितीक भेटयलो आयतार. So the purpose of today's Sunday is to make us aware that there is a major environmental problem, and you and I have to be the solution. We cannot afford to be a problem. We have to be today a solution. प्रश्न आसा एनवायरमेंटाचो तो सुटावो करूंक ही आमची जबाबदारी. हांव देवाक आर्गां दितां की हांव जल्मलो कावेलोसीच्या गांवांत एका जाग्यार हे वाटेन द अरेबियन सी दर्या, दुसरे वाटेन रिवर साल न्हंय, सोर भोंवती वॉटर बॉडीज, शेतां, असल्या पर्यावरणांत हांव जल्माक आयलो. हांव भुरगो आसतना आमचे कावेलोसीचे वेळेर हे इगोर्जेवन वयर रेंवेचे दोंगर आसले, सँड ड्यून्स व्हडले वयर, आनी तुमचे असले धाकलो भुरगे आसतना आमी सगळीं भुरगीं एकठांय जाताले, वयर चडटाले हांव आनी मागीर भ्रर करून देंवन येताले हांव ते रेंवेच्या दोंगरांचेर. आनी ते दोंगर इन माय यंगर डेज कातोतात. हॉटेलां येवपाक तुमी कावेलोसीं सगळीं हॉटेलां भरल्यांत. हॉटेलां बांदपाक हे दोंगर कातोतात तेन्ना म्हज्या जिवाक कितें जातालें. पूण हांव भुरगो कितें करतलो. पूण टुडे आय रियलायज द irreparable damage that has been done to the environment. जर तर दर्याचें उदक वयर येयलें जाल्यार आख्खो कावेलोसींचो गांव धुंवन वयतलो. कित्याक द प्रोटेक्शन देवान केलोलें हे जे व्हडले रेंवेचे दोंगर आसले ते दोंगर लेवल करून हॉटेलांचें कल्चर बांदून हाडलें. म्हाका बिस्मान फिलॉसॉफीची डिग्री घेवपाक पुण्याक धाडलो आनी तेन्ना इन द इयर 80s आनी तेन्ना मेधा पाटकार म्हणलोली एक वस्तोरी उपासांचे उपास करताली, आख्खे इंडियेक भोंवताली पर्यावरण राखूंक, मेधा पाटकार. And she started a great revolution, Narmada revolution. And ही वस्तोरी इतली झुजता कित्याक लागून. सो I started reflecting on that. And जेन्ना म्हाका हांवें डिग्री म्हजो पेपर बरोवंक जाय आसलो पुण्याक तेन्ना हांवें विचून काडलो पेपर बरोवपाक टॉपीक इको फिलॉसॉफी फ्रॉम द पर्स्पेक्टीव ऑफ रबींद्रनाथ टागोर. आनी देखून हांवें फॉर्मुलेट केलें म्हज्या ह्या डिग्री पुस्तकाचें नांव टागोर ऑन ह्युमन वननेस विथ नेचर. टागोर ऑन ह्युमन वननेस विथ नेचर. कोण भाशेन रबींद्रनाथ टागोर सांगता की आमी संवसारांत जियेतना ह्या पर्यावरणा कडेन झुजूंक फावना, पूण वी हॅव टू लर्न टू लिव विथ इट. आनी हांवें ही स्टडी केली, डीप स्टडी केली. सगळीं पुस्तकां रबींद्रनाथ टागोराची वाचलीं आनी संवसारांत पर्यावरण कितें घडटा तें वाचलें. And I wrote my first chapter, The Environmental Problem in the World. पर्यावरणाचो प्रश्न. आनी म्हाका अशें मेळ्ळें, there is so much of air pollution, noise pollution, water pollution, deforestation. आनी हे सगळें पडल्या उपरांत हांवें I read त्या तेंपाचे व्हडले व्हडले वर्ल्ड एनवायरमेंटलिस्ट झुजताले तांचें वाचलें.
आनी म्हाका अशें कन्क्लुजन मेळ्ळें. The globe is marching towards a breakdown. आमचो संसार or earth is marching towards a global breakdown. तुम्ही जाणात मनशाक मेंटल ब्रेकडावन जाता जाणात तुमी, तसलोच संसार ब्रेकडावन जावपाक वयता. This planet Earth will not be what it was in a few years' time. आमकां शेकडे उरोंक नात हो प्लॅनेट काबार जावपाक. There are no centuries left. It is a question of few more years. आनी थोड्या वर्सां भितर हो संसार आमी इनहॅबिटेबल, मनशाक रावंक जायना तसलो करून उडोवपाचो टायम येयला. This is the environmental problem in the world. Today, the glaciers, व्हडले दोंगर जेलाचे देंवन दर्यांत येतात. दर्याचें उदक वाडटा, दर्या तापता. A number of our coastal areas बुडटात. हांव कावेलोसीचो भुरगो आसतना दर्याक खूंय आसलो आनी आयज कितलो मुखार गांवांत येयला तें हांवें पळयलां. सो बुडत बुडत वयतात गांव. Who did this damage? Or environmental damage मनजातीन करूंक ना, देवान करूंक ना, मनशान केला. इल प्लॅन्ड मनशाचे जे प्रोजेक्ट कोत्ता इल प्लॅन्ड. देखून हांव भुरगेपणार तावन झुजूंक लागलां गोंयांत. I have participated in the agitation against 9166 in Ponda. I agitated against the ill-planned Konkan Railway route. I was not against Konkan Railway, but the route, ill-planned route of Konkan Railway. I was asking for diversion. I fought against Mehta Strip and Bond Udoiliti. I fought against ACZs. I fought against Mopa Airport because they were chopping trees there. About more than 80 lakhs square meters of land, which was not required so much for the airport. More than 80 lakhs square meters. And I spoke to the Navy of Daboli, the Foga, the head, and he told me that there is possibility of expanding the Daboli airport. And we, the Navy, are servants of the government of India. If the government asks us to release more land for the airport, we have to do it as servants of the government. करूंक जातालो दाबोलीचो एअरपोर्ट व्हडलो वाडोवपाक. जमीन नेवी कडेन आसा ती आनी घेवन, बट आमच्या सरकारान करूंक ना. They went to Mopa, destroyed thousands and thousands of trees. वयल्यान माती घातल्या आनी झाडां पुरोयल्यात थंय. वेलींत घातल्यात आनी झाडांचेर शेवाड्यांनी JCB घालून धांपल्यात. Thousands and thousands. Millions of fauna and flora is destroyed. Barik insects, jonwara, certain species kabar kelyo tani. So this kind of environmental damage that we are doing to this planet Earth, and then the planet reacts. Aizh buट्ट्यो वाडल्या ताके संवसाराक, असल्यो बुट्ट्यो केन्ना येनासल्यो. आयज तुफानां वाडल्यात मनशाक लागून, मनशान पिड्यार केलां देखून. What we have failed? What is the theology behind this planet Earth? We as Christians, we believe that God is the creator of this creation. हे सगळें रचलां. दोंगर, नदी, झाडां, पेडां ही सगळीं देवान रचल्यांत. So we believe as Christians, God is the creator.
आणि मनीस कोण? मनीस कोण? मनीस is the caretaker. Munis is not the owner of this land. हे क्रिएशन आसा ताय मनशान रचूंक ना. We are not the creators. God created it. And देवान हें पर्यावरण or environment आमच्या हातान घातला. When we say पर्यावरण, what is the meaning of पर्यावरण? What does it include? Sun, moon, नोखेत्रां, झाडां, दर्या, सुकणी, मोनजात हें सगळें जावन आसा एनवायरमेंट, पर्यावरण. तर हें आमी राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. कित्याक आवर सर्वायवल इज इन द एनवायरमेंट. इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, आवर सर्वायवल काबार. वी कॅनॉट सर्वायव. टुडे man is like that madman. As Munis piso zala, who is cutting the branch on which he is sitting. जे रुखाच्या ताळ्याचेर मनीस बसला, तोच ताळो मनीस कातरून उडयता. पूण झाडाचो ताळो जमनीर पडटना आपूण पडटलो आनी मरतलो हें चिंतिना. बाबा भयणीनो, देवान संवसार रचला, आमच्या हातान दिला. To use only that much we need. आमकां गरज तितलोच हो संवसाराच्यो वस्तू आमी उजार करूंक जाय. We cannot misuse and abuse. We cannot misuse and abuse this planet Earth, the resources of this earth. We are not the only people. There are generations yet to come. We have to think of the generations. आमचे फाटल्यान आनीक लोक ह्या संवसारांत येतलो. आमचे आदी येवन गेला, आतां आमी आसाव आनी आमी मेल्या उपरांत दुसरो लोक येवपाचो आसा. तांकां आमी वॉट आर वी पासिंग ऑन टू देम? कितें सांबाळून दवरता आमी? I met the doctor, GMC doctor, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टराक मेवलो आनी दोतोर म्हाका मातसो अपॉयंटमेंट दी, तुजे लागीं मातशें म्हाका कितें उलोवंक जाय. दोतोरान, हार्ट स्पेशलिस्ट ऑफ GMC, दोतोरान म्हाका अपॉयंटमेंट दिलो. एंड हांवें विचार केलो, दोतोर आतां भुरग्यांकूच हार्ट अटॅक येतात, कित्याक लागून म्हाका सांगशी दोतोर? इंग्लिशीन विचारलें हांवें. आनी दोतोरान म्हाका सांगलें कित्याक येवचे नात. आयज भुरग्यांकूच हार्ट अटॅक कित्याक येवचे नात फादर म्हणलें. आनी आमी कितें म्हणटाय दोतोर, आयज समजूंक ना हांव. दोतोर म्हण, द एअर दॅट वी ब्रीथ इज पोल्युटेड, द वॉटर दॅट वी ड्रिंक इज पोल्युटेड, द फूड दॅट वी ईट इज पोल्युटेड. So there is so much of pressure on this body. How much can this body tolerate? So heart attack is a reaction to the environmental pollution, noise pollution, air pollution, water pollution, food pollution. आनी दोतोरान अशें सांगलां, फादर आनीक थोड्या वर्सांनी 17-18 वर्सांच्या भुरग्यांक पुरान हार्ट अटॅक येतले. 17-18 वर्सांच्या भुरग्यांक पुरान हार्ट अटॅक येतले म्हूण GMCंतलो एक हार्ट स्पेशलिस्ट दोतोर म्हाका सांगता. सो दिस इज द सिट्युएशन ऑफ द एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड एंड इन गोवा. डू यू नो विच इज द मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन गोवा? Where? The most polluted city in Goa. The most polluted city in Goa, Vasco. Vasco is the most polluted city in Goa. All kind of pollution is there. So now, what is the solution? Solution is all we have to unite. Aitar takas lagun, we have to find a solution. We cannot be problem. Problem is already there and very, very big problem. And we have to be a solution. We have to unite hand in hand to restore what man has destroyed.
planting more trees, doing away with plastic. We can start minimum start करूया. No, let us say no to plastic. आणि या वर्साचो एनवायरमेंटलाचो मोटो से नो टू प्लास्टीक. प्लास्टीक उजार करपाचें बंद करूंक जाता जाल्यार आमी ट्राय करूया आनी करूया. आनी कितें पिड्यार जालां तें सांबाळूंक वावरुया. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय रिपीट, we have no more centuries left. We are marching towards a global breakdown. It's only a question of few more years. शेकडे उरोंक नात. शेकड्यांचे पयलो हो संवसार बुड्ड्यो येवन तुफानां येवन काबार जातलो. बिकॉज आमचें पोल्युशन, आमचें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन गोड्या कडेन पावलां. फकत नाका कडेन पावून नाकान बुडून मरपाचें इतलेंच उरलां. सो लेट अस save the environment, recognize creation is given by God, and we are called upon to use it to the minimum, not to abuse and misuse the environment.